Star allocation number 2C. Answer as per computer sheets loading. Speaker sir, गोंयचो सरकार पावर टॅरिफ 2022-23 1.58% वाडयली, 23-24 5.19% वाडयले आनी आतां सरकार पावर टॅरिफ 3.48% वाडोवंक सोदता. हाजो अर्थ गेल्या 3 वर्सांनी ह्या सरकारान 10.5% पावर टॅरिफ वाडयली. आतां म्हाका मुखेलमंत्र्यान आनी पावर मिनिस्टरान सांगचें कोणाची सॅलरी गेल्या 3 वर्सांत 10% वाडल्या काय म्हणून. तुम्ही पावर टॅरिफ वाडयतात, सॅलरी कोणाची वाडल्या? स्पीकर सर ना स्पीकर सर ना हांव लिंक करता. स्पीकर सर हो कॉमन मॅनाचो क्वेश्चन. सॅलरी डीए वाडटा हें ताका खबर आसा. ना एक मिनिट कॉमन सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंटनी तो डायरेक्टली न्ही सगळ्यांचे आपूण कैवारी जावपाक सोदता. तो डायरेक्ट सॅलरी कितें तू इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय ऑपोजिशनान आसतना कैवारी म्हणून येता आमी हांगा. अरे डायरेक्ट सॅलरीचेर कित्याक वता? फिक्स जावपा येना आमी. स्पीकर सर आतां एरियर्स आहा, एरियर्स पेंडिंग एरियर्स 643 crores आहा. क्वेश्चन विचारता, स्पेसिफिक प्रश्न विचारा. स्पीकर सर 3 क्वेश्चन दिता तुमकां. स्पीकर सर तुमका एक प्रश्न विचारता. एक मिनिट, तुमच्या घरा कोण येवंक ना? स्पीकर सराक प्रश्न विचारपाचो न्ही, प्रश्न 15 आमकां दिसाचें विचारपाचो. डिस्कनेक्शन दिला, हे येवंक ना, ताजे खातीर विचारता न्ही हांव. विचारा म्हणटा. मागीर बॅकग्राऊंड दिवंक नाका, बॅकग्राऊंड दिवंक नाका ताका. पहिले प्रश्न तुमचो. पहिले प्रश्न सिनियर मनीस काय न्ही हे. पहिला प्रश्न क्लियर तेका दुसरे घे. कांयच कळना म्हणून सांगतलो तो. काय Yes, सगळें मंत्री. खबर आहा. मिनिस्टर स्पीकर सर एक मिनिट जालो, पहिलो प्रश्न क्वेश्चन. जालो. पहिलो क्वेश्चन 643 crores एरियर्स आहात. डोमेस्टिक एरियर्स 208.96, इंडस्ट्रियल 27, कमर्शियल 53 आणि गव्हर्नमेंट कन्झ्युमर्स इन्क्लुडिंग सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाईक आर्मी नेव्ही हे ते 355. आता टोटल एरियर्स 643 आहा. हे एरियर्स जर ताणें रिकवर केल्ले जाल्यार तो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर घालपाचो, ताजे खातीर ट्रान्समिशन लॉस कमी जावपाचें. आतां ते रिकवर करपाक तुवें कितें केलां सांग. पयलो क्वेश्चन. स्वाती मातशें म्हजे कडेन जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे सादारण 800 कोटी एरियास आसा. तुजे कडेन ती 643 तुवेंच दिलो आन्सर. 800 कोटी आसा आनी सादारण 450 कोटी सर आमकां उत्तर दिल ते भाशे मंत्रीन 1460 एक मिनिट विरोधी पक्षाचे 450 क्वेश्चन आन्सर कोटी दिवन उत्तर दिवन येतो. सादारण 450 कोटी जी एरियास आसा ते गव्हर्मेंटाचे आसा. ते आमी बूक ट्रान्सफर करपाक ऑलरेडी मूव केले फायल. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे बूक ट्रान्सफर आतां एसेंब्ली जाल्या नंतर जातले. आनी जी 450 उरलेली सादारण 380 सुमार हाका नोटिसो काडल्या. वन टायम सेटलमेंट दिवन सुद्दां ही रिकवरी जावना आनी ही रिकवरी करता आसतना आमकां कोर्ट पर्यंत वचचें पडटलें आनी ही रिकवरी आमी करतले. ताजो प्रश्न आसा तो JERCन जे रेट वाडयता ते आमचे जे रेट वाडयता ते आमी वाडयना. JERC सांगता त्या प्रमाणे आमकां तें करचें पडटा. येदा कदाचित आमी डिसिजन घेतलें की आमी हे रेट वाडोवचे ना जाल्यार ते पयशे आमी आमच्या बजेटांतल्यान उबे करचे पडटा. गव्हर्मेंटाची जी सॅलरी आसता ताका DA वाडत आसता. पूण त्याच बरोबर एक मिनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इन द पावर डिपार्टमेंट जो चल्ला ताज्या हाणें ही जी पर्सेंटेज वाडटली पळय इज व्हेरी निग्लिजिबल. स्पीकर सर आज खूब लोकांक 15 दिसाची डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या आनी हे 15 दिसाची डिस्कनेक्शन नोटीस लागता कोणाक? सर्वसामान्य मनशाक. कोण ते? सिनियर सिटीजन जांकां हार्ट अटॅक येवंक शकता तुजे डिस्कनेक्शन नोटिसा खातीर. दुसरे थोडे लोक गोंयांत ना, घर बंद करून आहा, तांचें कितें जावपाचें? दुसऱ्यांनी लोन घेतिल्ले आहा, फायनान्शियल बर्डन आहा. स्पीकर सर आतां एप्लाय कशें करप? एक बारीक मनशाक एप्लाय करप ऑनलायन कर म्हणटा तो. ऑनलायन करपाक एजंट आहा, एजंट चार्ज करता 2,500 रुपया. ताणें करप कशें तें? स्पीकर सर थोड्यांक सांगलां 3 फेज घेया म्हणून. 3 फेज घेवप म्हणल्यार टोटल वायरींग चेंज करप घराचें. ते 15 दिसान करना जाल्यार तुगेली पावर कट जातली म्हणून. अरे हें कितें? हे गरमी येवपाचे पयलीं, गिमाचो म्हयनो येवचे पयलीं, कार्नवाल जातकर गरमी जावपाक लागता. ताजे पयलीं स्टार्ट केलें मरे हाणें. कसलें रामराज्य? म्हाका कळना हें हागेलें कसलें रामराज्य. स्पीकर सर हांव एक क्लियर कट मागतां की हो जो त्रास जाता हो त्रास तुमकां सगळ्या आमदारां कडेन आयलो आसतलो. आमकां डिस्कनेक्शन नोटीस आयल्या म्हणून
तूं हे तांकां 1 वर्साचें हें दिता प्राझ दिता 3 फेज करपाक 15 दीस सांगला ते 1 वर्स कर लोकांक राम राज्य हें वर्स राम राज्याचें म्हूण दाखय मरे कर तें ते मातशें विजयबाब उलयता आसतना सिस्टमॅटीक प्रश्न हात घालून उलयता ताजे फाटल्यान कित्याक लागून ती नोटीस आयली हाजेर ताका पूर्णपणे खबर आसा स्पीकर सर खंयचोय फ्लॅट जेन्ना मनीस घेता किंवा घर बांदता तेन्ना 5 kV हे आमचो लोड घेता आणि त्या नंतर फ्रीज घालता AC प्रत्येक रुमाक घालता आणि त्यानंतर प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे तरेन इस्त्री मारता आणि कितें आणि तो लोड सादारण 8-9 kV जाता आणि ह्या खातीर जो फ्लक्च्युएशन ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी पावर जाता ती त्या खातीर जाता आणि जो लोड आसता तो ट्रान्सफॉर्मराचेर येता आतां हो ट्रान्सफॉर्मर प्रत्येक जाण सांगता तूं वाडय म्हणटा पूण एक्चुअली आमी कितें करपाक जाय हें आमी विसरता कारण तो जर प्रत्येक फ्लॅटवालो किंवा बंगलेवाल्यान बरोबर लोड जर दिलो आसत जाल्यार आमकां हो प्रश्न उरना आनी त्या खातीर ह्यो नोटीसा आयल्या आतां अश्यो कोणाच्यो जर कित्याक कितें नोटीसा आयल्या त्यो म्हजे कडेन कित्याक कितें न्ही बेजीक स्पिकर सर हांव मागता तें कितें 15 दिसाच्या नोटिसेचेर तूं 3 फेज वायरींग कर म्हणटा डिस्कनेक्शन 15 दिसांक येता 15 दीस एक सर्वसामान्य मनशाक कमी ते 15 दिसान तो करूंक शकना ऑनलायन एप्लाय कर म्हणटा तुज्या गांवडोंगरी भागान ऑनलायन कोण करतलो काय एजंटाक कॉन्टॅक्ट करतलो ताजे 2,500 रुपया वता हें कितें हें बारीक मनशाक त्रास हो स्पिकर सर सो हांव मागता 1 वर्स प्राझ दी 1 वर्स प्राझ दी तो काम बरें करता तुजें इन्फ्रास्ट्रक्चर घालप बरें आहा वायट ना आमच्या मतदारसंघात तूं पावला खूब कडेन अंडरग्रावंड केबलिंग बी करता ना न्ही पूण हाजो अर्थ गरीब मनशाक हॅरेसमेंट जावपाक गरज ना म्हणजे ही जे 2,500 रुपयांची कंप्लेन म्हाका ऑलरेडी पावल्या मागीर इंजिनियर ताजेर एक्शन घेतले त्या बद्दल दुबाव ना पूण त्याच बरोबर लो वोल्टेज जी आसा ती जर आमी कमी करतले आमकां योग्य प्रमाणे थंय ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जाय एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर सेंटर जर जाय जाल्यार आमकां ती एड करपाक जाय आनी त्या खातीर करेक्ट लोड त्या घरांतलो कितलो हो मेळ्ळे शिवाय हे गोश्टी जायना आनी ते करतले जाल्यार मंत्री बरे असो म्हाका पासयेक व्हरता पूण पॉयंटार येना पॉयंट कितें म्हजो पॉयंट असो आहा की 15 दिसाक ते प्राझ दिला तो 1 वर्साचो करचो तूं करता वो करना इतलें सांग म्हाका हो पयलो क्वेश्चन आहा मागीर फुडें आहा ना ना स्पिकर सर खंयचे तो तेंच उलयता ताजेरूच आहा आमी बावती मातशें हांव इतलेंच सांगता आय वील स्टडी दीस इश्यू व्हेरी सिरियस इश्यू कोणाचें जर कनेक्शन पूण त्याच बरोबर तेच जर फाल्यां सकाळीं लो वोल्टेज म्हणून कंप्लेन करपाक लागले जाल्यार वील टेक द एक्शन बरें स्पिकर सर एक मिनिट स्पिकर सर 1 मिनिट कालूस 1 मिनिट स्पिकर सर मुखेलमंत्र्यान गेले बजेटान सांगिल्लें की आपूण ग्रीन सोर्सिसा कडेन विदाउट एडिशनल फायनान्शियल बर्डन पावर परचेस करचो ना आतां कितें आहा ग्रीन एनर्जीची रेट ₹2.4 to 5 वेरेज नॉन ग्रीन एनर्जीची 1.36 to 4.46 आसा स्पिकर सर रिप्लायान अशें दिल्लें आहा म्हाका की तुमी 16 कोटी रुपया अरुणाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक 3.77 crore युनिटांक दिल्ले आहा स्पिकर सर म्हजो पॉयंट असो आहा एक ग्लोबल सोलर एटलस म्हणून आहा म्हळ्यार ग्लोबल सोलर एटलसाच्यान कळटा की स्पेसिफीक फोटोवोल्टाईक पावर आउटपूट म्हणून म्हळ्यार इट इज अ इंडेक्स टू मेजर द एफिशियन्सी इन आउटपूट ऑफ सोलर पावर हो इंडेक्स जर पळयलो जाल्यार गोवा इज 31.41% more efficient than Arunachal Pradesh. Yet, you spent 16 crores on Arunachal Pradesh. कोण आहा तुगेलो Arunachal Pradesh सोयरो? Why did you spend there? You should have used that 16 crores to put solar installation in Goa. Why didn't you do that? This is my question. And when will Goa make all government bodies become वयर सगळ्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर सोलर पावर केन्ना येतलो? तूं ग्रीन एनर्जी अरुणाचल प्रदेशान घेता जंय एफिशियन्सी कमी आहा जंय गोंयान तुज्यान करूं येताली आनी गोंयचीच घेवंक जाताली ती तूं घेना अरुणाचल घेता एक कसलो प्रश्न विचारा सारको म्हजो प्रश्न असो आहा की हें तूं एग्री जाता की तुवें 16 कोटी रुपया अननेसेसरी अरुणाचल प्रदेशाच्यान घेतले म्हणून ते पयलीं सांग आनी ते करचो ना म्हणून फुडें म्हाका एश्युरन्स दी सादे मातशें हें जे आन्सर आसा ते 2 मिनटांत दिता ताका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमी आजूच कॅबिनेट डिसिजन घेतलां जे तूं
सोलर पावर घरांचेर घालपाक जाय म्हणून आनी ती सगळी जी स्कीम आसा ती रिवायज केल्या आनी ते रिवायज स्किमी प्रमाणे आमी जी नवी पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाचें ठरयलां ती ह्या 8 दिसांत इम्प्लिमेंट जातली आनी त्या नंतर म्हाका दिसता सोलर पावर प्रत्येक घरार आयले बरोबर ह्यो गोश्टी कमी जायत वतल्यो. दुसरी गोष्ट तुवें जे रिलॅक्सेशन कॅन बी गिवन फॉर कंप्लिटींग फॉर्मेलिटीज अप टू 1 month एज पर रुल्स. आतां ह्या हातूंत तुवें जे 1 वर्स म्हाका रामराज परत तुका सांगता रामराज जरी असलें रामराज हे दोगांकूय लागता, कस्टमराकूय लागता आमकांय लागता. अरे विकसीत भारताच्यो खबरो उलयता गरीब मनशाक लो वोल्टेज जर कंप्लेन केली जाल्यार हो प्रश्न येतलो. अरुणाचल प्रदेश पॉवर ऑपरेशन विकास पुरुष approved and by power to meet huge RPO टार्गेट जे आसा पळय ती कंप्लीट करपा खातीर आमकां हें करचें पडटा. स्पीकर सर Yes. अरुणाचल प्रदेशाचे घेतलेच ना न्हय कशें कॅट करता तो पळय हो मागीर कितें म्हणपाचें हाका श्री कार्लोस रेरा आनी आपलें कितें पटपण केलें आनी सोडलें. अरे अरुणाचल प्रदेश मेन तुवें थंय 16 कोटी रुपया मोडल्या कित्याक गोंयच्यान करून जातालें ताका कळुना हांवें कितें सांगलें. अरुणाचल प्रदेश अरे अरुणाचल प्रदेश नांवच घेवं ना घेतलें स्पीकर सर अप्रूव्ड ट्रेडर आमचो न्हय तो CRC अप्रूव्ड कित्याक घेतलो? गोंयांत करपाचें. ट्रेडर बाय पॉवर टू मेट ह्यूज RPO टार्गेट आमकां तें करचें पडटा. तें सांगता आमकां आनी तें करचें पडटा. स्पीकर सर डबल इंजिन कितें उलयता Speaker sir. कितें सांगता आमी करचें पडटा म्हणून. स्पीकर सर इट इज अकॉर्डिंग टू द तुझे GRESC रुल्स प्रमाणे डेट मच पॉवर वी वॉन्ट टू परचेस द ग्रीन पॉवर आणि फॉर दीस इयर ओनली वी हॅव परचेस. आता हेन्स फोर्थ ती आम्ही परचेस करचे ना. इट स्पीकर इज सर स्वयंपूर्ण तू म्हणटा तेकाच लागून आनी आता स्वयंपूर्ण कसले जाले कितें? अरुणाचल प्रदेशांत घेता जाल्यार जे एकूच मिनिट स्पीकर सर तेकाच लागून तो जे सांगता पळय न्ही आतां स्वयंपूर्ण गोंय करपाक पॉवर जनरेट हांगा करपाक आमी नवीन पॉलिसी काडल्या. तुज्या घराचेर सोलर घालूंक ना जाल्यार हांव पयलो घालपी म्हणून हांव उलयतां. पण आता सगळ्यांनी स्पीकर सर सगळ्यांनी म्हाका दिसता इट इज ऑलमोस्ट 60% निलेश आसतना सुरवात केले तेन्ना ते बट ऑलमोस्ट 60% जे आहा पळय न्हू आमी सबसिडी दिता त्या खातीर सगळ्यांनी आपल्या घरारूय घालून घेवची. गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेरूय घालपाक सुरवात केल्या. इवन दो आमी म्हाका एश्युरन्स दी केन्ना सगळ्यो गव्हर्मेंट विजय बिल्डिंग सरदेसाई, yes, complete करू दी. एक एश्युरन्स दे स्पीकर सर एश्युरन्स दे मागता इतलें ना. मुख्यमंत्र्याची कंप्लीट स्पीकर सर आमी इवन दो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घालपाकूय बी प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणी घालप आमी घालच्या पेक्षा आनी तेणीच मेंटेन करप. एकदां ते आमी घातली जाल्यार मेंटेन जायना म्हणून प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर्स तेणीच घालप आनी ती मेंटेनूय तेणीच करप. इट वील टेक स्पीकर सर एका वर्सान जावचें ना कमीत कमी 2 वर्सां तरी लागतली सगळ्यो बिल्डिंगो कवर जावपा खातीर.